एके वाटेन पारंपरिक शेती लागवड कमी जावपाक लागला जाल्यार आधुनिक काळातल्यो शेतीत भर पडला। सध्या गोयात स्ट्रॉबेरी प्लांटेशनान वाढ जाताना दिश्टी पडटा। खास करून सांगी तालुक्यातल्या नेत्रावळी वाठारातल्या वेर्ले गावात नव्या पद्धतीन स्ट्रॉबेरी प्लांटेशन सुरू जाला। पळयात देविदास गावकाराचो हो खासा रिपोर्ट। गोय राज्यातली पुरण शेती, कोळयो शेती, त्याच बरोबर कुमेरी सारखी वेगवेगळ्या पद्धतीचे आदिम पद्धतीन करपाच्या जी शेतीची पद्धती आशिल्ली, एक सोडून हजार पद्धती आशिल्ल्यो त्यो आता पद्धत्यो सगळ्यो कितें ना जायत चल्ला। पण ह्याच गोयात एका सायडीन ह्यो पद्धती ना जायत चल्ला जाल्यार दुसऱ्या वाटेन स्ट्रॉबेरी सारख्या नव्या तरेच्यो आधुनिक पद्धती सुरू जाल्या। खास करून सांगे तालुक्यातल्या नेत्रावळी पंचायत वाठारान आशिल्ल्या वेर्ले ह्या गावान नव्या पद्धतीन जे स्ट्रॉबेरीचे प्लांटेशन सुरू जाला। हे प्लांटेशन जे लोक पळोवपाक वयतात ते लोक थंयसर जी उत्पादन जावपी स्ट्रॉबेरी आसा ते विकते घेतात। हांकां खरें म्हळ्यार मार्केट भायर करपाची गरज सुद्दां आज पडचना। पण त्याच बरोबर जे लोक स्ट्रॉबेरी पळोवपाक वयतात ते लोक आपापल्या पद्धतीन ह्या स्ट्रॉबेरीच्या प्लांटेशना भितर वचून फोटोग्राफी करपा खातीर सामकोच वेगळ्या पद्धतीन उत्सुक आसतात। आणि अशा पद्धतीन फक्त स्ट्रॉबेरीतल्यान एक विक्री करून इतलोच धंदो न्ही जाल्यार स्ट्रॉबेरी म्हणजेच एक फोटोग्राफीचे आणि पर्यटकांचे एक डेस्टिनेशन जाल्लेले आसात। सध्या आम्ही वेल्ले गावातले स्ट्रॉबेरी प्लांटेशनाचे हे नवे डेस्टिनेशन पळोवन घेऊया आणि ह्या हातूंतल्यान थळाव्या लोकांक कसो कितें फायदो जाता तेवूय आम्ही जाणून घेऊया। नाव कितें? नाव छाया गावकर। ओके, आता तुम्ही खंयच्या ग्रुपाच्या अंडर केला? तुम्ही चंद्रेश्वर ग्रुप। कितले जण आसा ग्रुपाक? 18 लोक आसा। केन्ना स्टार्ट केलं तुम्ही? आता या वर्सा ऑक्टोबराक केले। आता कितले महिन्यांनी? 1.5 महिन्यांनी पीक मेळटा। आता पीक मेळपाक स्टार्ट जालें। अंदाजे आता दिसाक कशें कितले मेळटा? दिसाक म्हळ्यार न्हू हेर दिसाक गाडी चड आसना, कमी दिसाक 4-5 मेळा येयना। शेनवार आयतार सुटी आसल्यार जाता, येता 50 वयर गाडी येता, 50 मोरी बी म्हणपाचे ना अशें करून। अंदाजे तुमकां दिसाक कितले किलो सुमार वयता शेनवारा आयतारा बीन? आमी किल्लांनी विकना, 120 बॉक्सां सुद्दां वयता। बॉक्सांनी करता तुमी? बॉक्सांनी करता, 120, 100 तशी बॉक्सां वयता। एक बॉक्स कशें कितें आता? एक बॉक्स 200 रुपया। आनीक हे समज केल्या उपरांत तुमकां कितें खरेंच 2 पयशे मेळूं शकता हेजे न्हू? हय मेळटा। हे करना आमी घरा कडेन बसपाची न्हू, हे करता आनी कितें मेळटा। आनी एग्रीकल्चर कितें सपोर्ट करता तुमकां? एग्रीकल्चर ते सारकी अटल ग्रामांतल्यान सपोर्ट आहा आमकां। सगळो सपोर्ट मेळटा? हय, सगळो फुल सपोर्ट मेळटा। समज गव्हर्मेंटान सपोर्ट करना समज तुमीच करपाक गेले जाल्यार परवडटलें अशें दिसता? ना, परवडपा ना, खूब नुकसान पडटलें। झाडां हाडपाकच कितलेशे लागतले न्हू। तुम्ही ट्राय केला की हेतूंतले बियो बी लावपाचो ट्राय बी केला? ना, बियो लावपाचे ट्राय केले ना। आमी रोपे काढून ल्हान अशें कोणी मागले जाल्यार दिता काडून। आमी गव्हर्मेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स, सायन्स एंड कॉमर्स केपें एक टीम आमी पळोवपाक येयल्ली स्ट्रॉबेरी कल्टिवेशन कशें करतात ते पळोवपाक येयल्ली। आमच्या कॉलेजीन पोसरो म्हटल्यार एक प्लेस आसा, प्लॅटफॉर्म, ज्या प्लेसाचेर हांगा रोयतात त्यो स्ट्रॉबेरी ती सेल करपाक येता। तुम्ही हांगासर पळोवन तुमच्या ज्ञानाक कितें भर पडटली अशें तुमी दिसता? आमचे हे वर्साच्यान NEP लागू केल्ले आसा कॉलेजीन आनी अंडर दॅट सिस्टम भुरग्यांक खुबशे पेपर्स फ्लोट केला। फॉर एक्झाम्पल नर्सरी अँड गार्डनिंग, तितून आमकां ते शिकयतात कशें करपाचें, ऑर्गेनिक फार्मिंग, हे जाणून आमकां बरें पडटलें ते। We can utilize this for our students. We can train them how to do it. So हे आम्ही थंय कॉलेजीन यूज करपाक शकता टेक्निक्स। फॉर एक्झाम्पल ड्रिप इरिगेशन हांगा केल्ले आसता न्ही, we can do the same thing in the college as well and train our students how it is done. And we can even take this to our college. We can even start a small thing of cultivating strawberries in the college itself. गोवा 365 खातीर देविदास गावकार, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू।